प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एक घडी भोर आमकां सोम्याक समर्पण करून दिवया. देवाचें उतर आमी आयकूंक येता आसतना आज जें कितें देव आमकां दिता ताचें उतर तें आमच्या काळजांत जगोवन दवरची कृपा आमकां दी म्हूण मागया. आमचे मोत विकास कर म्हूण मागया. जेन्ना जेजू सरकार सोडून वयता आसतना आपोस्तलांक तांचे मोत विकास केले म्हणटा पवित्र पुस्तक. कित्याक ते दोळमसर जेजून उलयल्लीं उतरां तांकां समजनातलें. जितना तांची मोत विकास केली त्या घडयेंत देवाचें उतर तांकां समजूंक लागलें. जेजू 3 वर्सां तांच्या सांगता उलयल्लो हर एक तांच्या मतीक तें उजवाडाक आयलें. आमकांय आमच्या मतीन ती जर देवान आमचे मोत विकास करना जाल्यार आमच्या मतीन कितेंय उरना. आमी सदांच मागचें जेजू तुवें आपोस्तलांची मोत तुवें विकास केली आनी तुवें संवसारांत आसतना कितें बरें शिकयल्लें सगळें तांच्या मोतीन तुवें घालें, उजवाड दिलोय तांकां. आनी त्या प्रमाणे तांणी उतार आयकल्ल्या प्रमाणे तांणी परगट केलें. जेजू आमकांय तेच करपा लाभय. आपोस्तलांनी जेन्ना तांकां कश्ट आयले, अनवर आयले, तांकां देवाचे उतार परगट करूंक तांकां सोडलें ना, तांकां बंदेन घाले, सांकळींनी बांदले. पूण थंय आमकां धर्मदत्ताच्या कृत्या पुस्तकांत 6व्या अध्यायांत 20 आनी 9 आनी 30 वाक्य अशें सांगता. जेन्ना ते एकवटीत जावन मागताले तांणी अशें मागलें, तुज्या सेवका, तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पिडेस्तांक गूण करूंक, गुणांनी असर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां चलय. सरेस्पर देवान तें मागणें आयकलें आनी थंय म्हणटा त्या क्षण भुंय सगळी कंपली आनी सगळे तांचे बंदरे तुटून पडल्यो आनी बळादीक तरान तांणी देवाचें उतार परगट केलें. तितलें मात्र न्ही, मेल्ल्यांक जिवंत केलें, पिडेस्तांक गूण केलें. नानान तरेच्या कश्टांत आसल्या लोकांक तांणी सुटका दिली. आज तेंत घडत आमच्या जिवितांत. सगळें आमी तेंच सांगया, तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक, गुणांनी असर्यां करूंक तुजो हात दिवन म्हाका चलय. तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक, गुणांनी असर्यां करूंक तुजो हात दिवन म्हाका चलय. तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक, गुणांनी असर्यां करूंक तुजो हात दिवन म्हाका चलय. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जर तुम्ही मागतना अजापाने अद्भुतां जायचे जाल्यार दिसाक एक मस्त पटी जाता इतले हे कोटेशन रिपीट करून तुम्ही मागाचे. प्रेज द लॉर्ड. ते जाल्यार तुम्ही मागतना अजापाने अद्भुतां घडतात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बसया आमी. देखून आज थोडे उतर आमकां देव स्तुती करूंक आमकां देव आमकां प्रिपेर करता. प्रेज द लॉर्ड. आमकां तयाराय करता देव स्तुती करूंक. देव स्तुती म्हळ्यार दोनूय टायपार जाता. एक प्रेज एंड वर्शीप करूंक आनी एक देव स्तुती म्हळ्यार काले मिस्साचें बलिदान, देवस्तुती न्ही आयताराची देवस्तुती. प्रेज द लॉर्ड. ती देवस्तुती करूंक आमकां जेजू प्रिपेर करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून तो आमकां प्रिपेर करतना सारक्या रितीन प्रिपेर करता. प्रेज द लॉर्ड. लेवी शास्त्र सांगता, लेवी शास्त्र म्हळ्यार याजका कांडा म्हळ्यार लेवी म्हळ्यार कोण? याजक. प्रेज द लॉर्ड. कोंकणींत आमी लेवी म्हणटात पूण कन्नडांत तांकां याजका म्हणटात. याजका कांड आनी लेवी शास्त्र 19वा अध्याय चॅप्टर 19 वर्सेस 18. 19व्या अध्यायांत 18वें वाक्य थंय सांगता, तुज्या लोकाच्या भुरग्यांचे फारीक फोण देवस्तुती करता जाल्यार देवस्तुती घेता जाल्यार तुमी कोणाचें फारीक फोण
घेनाका. फर्स्ट पळया तुज्याच लोकांच्या भुरग्यांचे फारीकपण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका. काळजांत राग दवरिनाका. प्रेज द लॉर्ड. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्यासोय मोग कर. हांव तो सरस जेजून दिल्लो दुसरो उपादेश न्ही. तुजो केल्ले बरी तुज्या पेल्यासो मोग कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर आमी देवस्तुती करता, या मिसाच्या बलिदान भेटोवंक येता, या देवाक अर्गां दिता, देवाची स्तुती करता, थोडे फुडें आमच्या काळजांत आमी राग दवरून वचना गे. वचनात गे. कितलीं जाणां येतात देवस्तुतेक येताना. आमी देवस्तुतेक वचे बेश्टे तरी काले म्हळ्यार आमी एक आयताराची आमची एक कालें आसा, आमचें काम आसा मिसाक वचचें. ह्या सदांनीच मिसा वचचें. काली तशें येवचें न्ही, पूण आमी मिसाक वेचें जाल्यार, देवस्तुतेक वेचें जाल्यार आमकांच आमी तयार करून काडचें पयलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकांच आमी तयार करनासतना मिसाच्या बलिदानाक वेचें न्हय. तयारेक आमचीच तयारी करीचें. तो क्लियर सांगता, तुज्या लोकांच्या भुरग्यांचे फारीकपण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सोड जावन आमी की ते म्हळ्यार कोणाक जाल्यार म्हाका जाल्यार तुमकां जाल्यार कांय तरी कोणा विरोध कांय तरी इल्लोसो राग आसात. ती देवस्तुती आमी केल्ली बरी जाता गे ना. प्रेज द लॉर्ड. हाचे विशयान आनी की मस्त रिव्हिलेशन मागीर दिता देव. पळया गणन पुस्तक आमी काडल्यार गणन पुस्तक 14वो अध्याय वाक्य 19 वर्सेस 19. Numbers chapter 14 verse 19. देखून तुज्या परत्या दयाळायन लोकांची पातकां जशें तुवें इजिप्तांतून आज पर्यंत बक्षिलें तशें आतांय बक्षी. प्रेज द लॉर्ड. केदे व्हडले देवाचे उतार पळया. गणन पुस्तकांत लेवी म्हळ्यार ते याजक आमचे खातीर पातकांचे फारीकपण ते भेटयतात. प्रेज द लॉर्ड. ताचे खातीर भेटयतात, आमचे खातीर भेटयतात. देखून पळया ही उतरां आमकां थंय आयकूंक मेळटा. देखून तुजे वर्त्या दयाळायन आनी लोकांची पातकां जशें तुवें इजिप्तांतून भायर काडटाना पळय आज पर्यंत तुवें बक्षिलें तशें आतांय बक्षी. आमचे पातकां बक्षी. आमी नितळ नांव, आमी पवित्र नांव. तातूंत तूं परतेक आमी 23 वाक्य पळयल्यार 23 वर्सेस. एकलो पर्यां हांवें तांच्या पुर्वजांक बसयल्लो देश देखसोना पाताक आसून वायट आसून खोटेपण आसून आमी मिसाच्या बलिदानाक येता जाल्यार फारीकपण कान घेता जाल्यार बसयल्ल्या गांव खंयचो आमचो सर्गेंचे राज. एकलो पर्यंत पावसो ना म्हणटा. एकलो पर्यंत. बारी कठीण उतरां. देखून मिसाच्या बलिदानाक आमी हेच्या पयलें देवस्तुतेक हेच्या पयलें आमकां आमी तयार करीचें. प्रेज द लॉर्ड. आमकां काल जाला क्रिस्तांवांक सवयीचें जावन गेलां मिसाचें बलिदान म्हळ्यार. इजी. कोणी येतात, कोणी भेटतात, कोणी येतात, कोणी कांय विचारनात. ते कितले आमी तातूंत भाग घेता. सारक्या रितीन भाग गेल्यार तातूंत पुरो वांटो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितलोय वांटो तूं कान घे, तातूंत बरेंकर पात्र कान घे. जर तुका कोणा कडेन रागार आसाय, जी कोणाक तूं बक्षिनाय, या आनी कोणाक तूं आनी मतीन धरनासाय, ते मिसाचें बलिदान भेटयताय, तर तूं बसयल्ल्या गांवाक पावसो ना. कठीण उतरां समयाची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना इजिप्तांतून भायर आयलेलो तो लोक देवान भायर काडलेलो, तातूंत एकलो पर्यंत बसयल्ल्या गांवाक पावना. एकलो पर्यंत. त्या 40 वर्सांनी वाटेन येताना कितले जल्मले पळय ते मात्र बसयल्ल्या गांवा पावले. कोणी पावना दुसरो. पावलो म्हळ्यार काय जोशुआ मात्र, आरोन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसरो कोणी पावना. कित्याक तांणी देवाक तेदाळे राग हाडयलो. देवाक तांणी एक घडी देवान इतलें बरें करून भायर हाडलें. परतेक त्या तांबड्या दर्यांतल्यान तांकां कशें भायर हाडलें देवान तांकां. परतेक त्या पावल्या उपरांत देवाक अर्गां दिली, पुराय केली. इल्ल्या वेळान तांणी तेंत केलें. परतेक मुर्ती पुजा आनी कालें. प्रेज द लॉर्ड. देखून तो एक व्यक्ती इस्रायल
परजा पळय ती इजिप्तांतून भायर आयिल्ली बसयल्ल्या गांवा पावतना ती पुरा कोणी पावना मैज सयत पावना मैजेन एक सूख केल्ली प्रेज लॉर्ड ताणें बेत काडी उदका खातीर बेत काडी 2 पटी मारल्ली भावार्थ नासतना प्रेज लॉर्ड देखून त्या वेळार देवान सांगलें तूं बसयल्लो गांव पळयतलोय पूण तुज्यान वसोंक जावचें ना उबार पर्वतावरून देवान ताका दाखयलो आले बसयल्लो गांव वत्तो वसोंक जावना तर आमची परिस्थिती कशी आसा सांगा प्रेज लॉर्ड एक कठीण उतरां तो बारी बरें तुमी नियाळ करचें कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आनी एक पटी फाल्यां सकाळीं आमी मिसाक वयच्या पयलें हें क्लियर करून काण घेवचें प्रेज लॉर्ड येदोळ जालें येदोळ तुमकां कळीत ना म्हाकाय कळीत ना जावं करो तुमकांय कळीत ना जावं करो देव बक्षिता प्रेज लॉर्ड कळीत जाल्या उपरांत जर आमी तेंत पाता करता जाल्यार कस्तांचें प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 103 अध्याय कीर्तन Psalms 103 verses 10 to 12 10 ते 12 वाक्य कीर्तनाचो ग्रंथ 103 अध्याय 10 ते 12 वाक्य आमच्या पातका प्रमाणे आमच्या कडेन तो व्यवहार देव आमच्या पातका प्रमाणे आमच्या कडेन व्यवहार करिना प्रेज लॉर्ड एकाड्या पातका प्रमाणे व्यवहार करीन जाल्यार देव करीत जाल्यार आमी जिवंक शकना प्रेज लॉर्ड देव तितलो काकुळदार देव तितलो बक्षान असो देव तितलो आमकां ताणें कितें बरवसो दिला पळय कितलीं उतरां आमकां दिल्यात बसवणी दिल्यात तो करेक्ट पाळटा प्रेज लॉर्ड हांगा देखून सांगता पळया तो आमच्या पातका प्रमाणे तो आमचे कडेन व्यवहार करिना आमच्या गुन्यांवाक फावो ते फारीक फोन घेना प्रेज लॉर्ड हालेलुया पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतलो ते तसो मोग कोण देवाक भियोन चलता तो फारिजेव आनी पुब्लिकान दोग मागणें करूंक गेल्ले न्ही प्रेज लॉर्ड हालेलुया कोणाचें मागणें देवान आयकलें फारिजेवाचें की पुब्लिकानाचें आयकलें ताणें तकली उखलून देवाचेर दिश्ट घालूंक तो फावो न्हय म्हणून तकली बागावनूच म्हणलो पातकी हांव पातकी म्हजी काकूळट कर म्हणून आनी तो देवाक मानवलो सावन फाटीं घरा गेलो आनी एकलो न्ही तो प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून पृथ्वे वयर आकाश जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताका भियेतलें तसो मोग आसा उदेंत अस्तमतेतावन जितली पयस आसा तितलो पयस तो आमचो गुन्यांव काडून उडयता जेन्ना आमी बक्षांनी मागता काकोळट मागता मदीं कांय दवरिना जेजो हांव बक्षितां आज म्हाका ह्या मिसाच्या बलिदानांत बेटो फाव केले तुका मात्र न्ही ते मिसाक बलिदान येताना पळय तुमी पुरा मागण्याची मनशां प्रेज लॉर्ड हालेलुया मागण्याची मनशां आसतना थंय पळय इगर्जेन कितलो लोक येता पळय तांच्या सगळ्यां खातीर एक बक्षाने मागतो तुज्या खातीर मात्र न्हय प्रेज लॉर्ड कितलो गी लोक मिसाक येवन पाताक रड आसतना वचून कुमगार काण घेता तशें काण गेल्यार कितें जाता तांच्या जिवितांत हाचे वरवीं साबार जाण जेजूची कूड आनी रगत कितें समजनासतना तो खाता आनी पियेता तो आपली ती केस्त खाता आनी पियेता देखून आमी हेरां खातीर आमचे मात्र न्हय आमी हेरां खातीर बक्षांनी मागोवंक जाय त्या मिसाचें बलिदान आतां सुरूत वचून आज जेजू कितले लोक हांगा मागण्याक आज ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर जातात ह्या प्रेयराक हजर जातात जेजू तांच्या एकल्यांच्या पातकां बक्षी जेजू तुज्या अमलीक रक्तान तूं नितळ कर जेजू तांकां शिक्षेक वळख करनाका तांकां सुटका दी एक ल्हानशें मागणें आमी करयत गी प्रेज लॉर्ड हालेलुया त्या दाळा तुज्या पाताक देव पयल्लें बक्षिता कित्याक तूं हेरां खातीर मागलां तुजें मोन पळयता तुजें काळीज पळयता प्रेज लॉर्ड हालेलुया इसाया प्रवादीचें पयलो अध्याय Isaiah chapter 1 verses 18 अशें आमकां सांगता थंय देवाचें उतर देव प्रेज लॉर्ड येया उलोवन पळोवया सर्वेस्पर म्हणटा तुमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमा बरी धवी जातली ती रक्तवर्णाची आसल्यार ती कापसा बरी धवी जातली खूब सारो सक्रामेंट प्रेज लॉर्ड देखून आमी जाता जाल्यार एक
राखून रावण जो पूण खंय आमकां अवकाश मेळटा ते आमी कुमसाराक वशेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उलोवन पळोवचें म्हळ्यार जालें देवा मदें आनी तुज्या मदें संवाद जावचो कुमसार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तूं कुमसार जाताना खंयच्या याजा कडेन कुमसार जावन असो न्हय, बगार त्या कुमसारीन बसलेल्या जेजू कडेन तूं तुजीं पातकां सांगूंक येताय. वाद विवाद जाता थंय. प्रेज द लॉर्ड. तुजीं पातकां सांगताय, तुका बक्षाने मेळटा, ताचेड्यान तुका प्रायजीत मेळटा, कितें गरजेचें म्हणून सगळें थंय मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून कोण पळय सदांनीच मिसाक वेतात ती पाताक रडना जाल्यार पातकाची रास करून माथ्यार वयतात गई. प्रेज द लॉर्ड. सदां मिसाच्या बारी बरें न्ही, अरियकल्यान वसाचें धांवे येता बारी बरें. पूण तूं वायट आसून त्या मिसाक वेताय जाल्यार तुवें मिसाक वचून कितें जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून देवस्तुती आमी कशी आचरण करीचे, कशी आमी पळयचे. आयसाया 43 वर्सेस 25. इसाया प्रवादीचें पुस्तक 3 अध्याय 25 वाक्य. पळया कितलें बरें उतर पळया हें. म्हजेच खातीर सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा तो हांवच. सगळे तुजे अपराध आतां अपराध पुसून काडटा वय. तुवें पाश्चात्तापावचें की नाका, तुवें पातकी म्हण सांगचें की नाका. तुवें मिसाच्या बलिदाना वचून बसलय, देव ते ऑटोमॅटीक देव तुका बक्षिता गे. ना ना, तुजें उसारीचें न्ही, तुज्या तोंडांत घालून उसारीचें न्ही तें, तुवें सांगचें न्ही. प्रेज द लॉर्ड. म्हजेच खातीर सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा तो हांवच. हांव तुज्या पातकाचो आनीस उडास करचो ना. तें करचो ना. देव एक पटी आमच्या पातकां बक्षिल्यार प्रत्येक आमकां तो पातकांचो उडास करचो ना केल्ल्याक. प्रेज द लॉर्ड. कितें केल्लीं पातकां आमी कुमसारान सांगली ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार पश्चात्ताप पावून आमचे पातकां रडल्या जाल्यार ती पातकां देव मागीर उडासाक हाडिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून देवस्तुतेची नियमां कसली पळया. 55 अध्यायांत इसाया 55 अध्यायांत 7वें वाक्य. आयसाया 55 वर्सेस 7. खोटो मनीस आपली वाट सांडू. मिसाच्या देवस्तुतेक वेता आसतना खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नश्ट मनीस आपली चिन्ना 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 हां चिन्ना आसात घेना आमकां. हां मस्त. थोडे पटी मिसाच्या वेळार आमी अमेरिका पावता, ऑस्ट्रेलिया पावता, न्यूझीलंड पावता, आल्ले पुरा राष्ट्रां भोंवून येता. प्रेज द लॉर्ड. वेचें खंय आमी मिसाच्या बलिदानाक. प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांनी जांबाया करच्यो, तोंड उक्तें करचें, थोड्यांनी मोबायल करचें, मोबायल ऑपरेट करचें इगर्जांनी सयत. थोड्यांनी कांय ना, रिंग जाल्यार रप्प थंय सरमाव जाता, काल भेटवणी जाता जाल्यार न्ही मोबायल काडून भायर धांवली उलोवंक. तर कितलो गौरव दिता आमी देवाक. मिसाचें बलिदान कितलो आमी गौरव, कितलो मान दिता देवाक आमी. मोबायलूच आमच्या मुख्या गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखो क्लियर सांगता पळया देवाचें उतर. नश्ट मनीस आपली चिन्ना सोडूं सोडूं. हां सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर सर्वेस्परा हरशीं फाटी येवं. आमच्या देवा हरशीं तो येवं. कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बक्षाने. ते एक बक्षाने मागल्यार पुरो जेजू कडेन तो बक्षिता आमकां. प्रेज द लॉर्ड. तो खंयचें तूं कित्याक केलें, काल्या केलें तें खंयचें थंय सारिना. प्रेज द लॉर्ड. तो बक्षिता. देवाचें ते काले गूण पळय बक्षूचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मनशाचे गूण काले फारीकपण घेवचे. देखून आमी देवा बरी जावंक सोदूंक जायना आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लुसिफर देवा बरी जावंक पळयल्लें गय. प्रेज द लॉर्ड. लुसिफर आज खंय पडला, संवसारांत ताका धपटिलां आपटिलां देवान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी आमी पातकी म्हणून वळखून घालून घेवचें. जेरमाया प्रवादीचें पुस्तक आमकां सांगता. जेरमाया प्रवादीचें पुस्तक 31 अध्याय 4 वाक्य. 31-34. जेरमाया चॅप्टर 31 वर्स 34. देवाचें उतर पळया क्लियर सांगता. ओके. प्रेज द लॉर्ड. तेन्ना
एकामेकाची शिकोवची गरज आसची ना, सर्वेस्पराची वळख घेया अशें एकामेका सांगचें पडचें ना, कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखतली, ल्हानातावन व्हडा पर्यंत उलयता तो सर्वेस्पर, कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो उगडास कितले फाटी सांगता बळे, हांव तांच्या पातकां बक्षितलो उगडास धरसो ना. देवाची ती काकूळ कितली वरती, तसो मोग कितलो आमचे वयर आसा, आमचे वयर कितलो मोग आसा. देखून आमी देवस्तुतेक आमचें जिवीत हर एक दिसा आमी तयार करचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी दानियेलाचो ग्रंथ काडल्यार थंय आमकां सांगता, दानियेलाचो ग्रंथ काडल्यार देवाचें उतर सांगता 9वा अध्याय 9वें वाक्य, chapter 9 verse 9, Daniel chapter 9 verse 9. सर्वेस्पर पूण सर्वेस्पर आमचो देव काकूळत करता आनी बक्षाने दिता आनी बक्षाने दिता आनी आमी ताचेर उपराटल्या. बक्षाने दिता, पुरा करता, जाल्यार आमी त्या दळा देवाचेर उपराटता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडी पटी पळया, आमकां तुमकां खंडी जावन बाबार्थ आसा म्हूण सांगतात आनी बाबार्थ आसा. सडन तुमच्या कुटुंबांत काले म्हणी घडलें, काल जाता दाळा बाबार्थान नासतात की तुमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां त्या देवस्तुतेक गेल्यार मात्र पावना, त्या देवस्तुतेक देवाच्या खरो आमी मोग करता जाल्यार, जेजूचो आमी खरो मोग करता जाल्यार, पवित्र आत्म्याच्या सांगत आमी जियेता जाल्यार 3 एनॉयंटींग आमकां दिता सर्वेस्पर देव, 3 अभिषेक दिता आमकां. सांग दिल्लें. प्रेज द लॉर्ड. फर्स्ट जेजू मिसांव सुरू करता आसतना 30 वर्सांच्या प्रायर जायत्याच्या पाटला उदार आसले आनी तांकां सगळ्यांक सेवाक म्हणून ताणें आवयलें. सेवा करचे, सेवाक. प्रेज द लॉर्ड. सेवा करतना काले जाताले ते सेवाक काली जेजूच्या पांया तळा बसून देवाचें उतर आयकताले. प्रेज द लॉर्ड. त्या सेवाकांक दुसरें कांय काम नातल्लें, काली देवाचें उतर आयकुचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताच्या उपरांत जेजू सगळी रात मागणें करता आनी दोंगरांत देंवन येता. त्या 12 जाणां शिसांक उंसून काडटा. शिसांक सेवाक आतां काले जालें तांकां सीस. पळया, आनी एक ग्रेड तांची व्हडली केली. प्रेज द लॉर्ड. सेवाक आसले काले जाले, आतां सीस जाले. सीस जाल्या उपरांत ते काले जाले 12 जाण. जेजू खंय येता थंय ते आसताले. प्रेज द लॉर्ड. अजापान अद्भुतां करताना आसताले. वेदवीच्या पुताक जिवंत करताना सांगता आसले. जायराच्या धुवेक जिवंत करताना ते आसले. प्रेज द लॉर्ड. लाजराक जिवंत करताना ते आसले. कोडकारांक गूण करताना ते आसले. संजेच्या वेळार सगळे पिडेस्तांक काडटाना ते ताच्या सांगता आसले. ट्रेन करतालो जेजू तांकां. सीस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताच्या मागीर तांकां 12 जाणांक धाडटा, दोगांक कालें करून आपोस्तल करून धाडटा. प्रेज द लॉर्ड. आतां 3rd एनॉयंटींग सिस्तांचे आपोस्तल जाता. ते आपोस्तल जाल्या उपरांत जेजूच्या नांवान ते देवसार धांवडायतात. प्रेज द लॉर्ड. जेजूच्या नांवान गूण करतात. प्रेज द लॉर्ड. जेजूच्या नांवान जिवंत करतात. प्रेज द लॉर्ड. मेल्ल्यांक पुरा उठयतात जेजूच्या नांवान. प्रेज द लॉर्ड. हे पुरो जेजू आसतना त्याने केलां की ना? केलां. द 3rd एनॉयंटींग. प्रेज द लॉर्ड. आज तुम्ही चिंता, तुम्ही खंयच्या परिस्थितींत आसात? फर्स्टांत आसात की सेकंडांत आसात की हे 3rd? तुमकां कांय उर्बा येना गे? कांय आमी जायचे म्हणून तुमकां उर्बा ना गे? हॅलो. प्रेज द लॉर्ड. आनीक काल इतली प्रायज जाल्या उपरांत आनीक बसून आयकोचें गे? सेवाक जावन आसचें गे? नेक्स्ट एनॉयंटींग तुमकां नाका गे? सेवाक आतां कालें जायचें तुमी? जायचे न्हय. अवडी एकल्यांक देव अवकाश दिता. तुमी इतल्यांत पुरो, आमची कॅपॅसिटी इतलीच म्हणून थंयच रावा, कांय ना. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांत तुमी 40 आनी 7 अध्यायांत वाचल्यार थंय देवाळांत वळचें एक उदक आसा. प्रेज द लॉर्ड. सुरू देवदूत ताका व्हरता आनी न्हंयत त्या उदकांत देंवयतना तें उदक खंय म्हणसर आसता? एंकल म्हणसर मात्र आसता, सकयल पांयांची गांठ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण
एझेकियल कालें करता आनी एनॉयंटींग विसरता आनी 500 हात मुखार व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. ते उदक खंय मुसर जाता ताका दंपरा मुसर जाता. प्रेज द लॉर्ड. तो आनीक आशा येता देवातावन आनी एक 500 हात मुखार व्हरता ते बेंकटा मुसर येता. प्रेज द लॉर्ड. तो मागीर आशा येता आनीक म्हाका सेवा करूंक जाय आनीक म्हाका एनॉयंटींग जाय. मागीर 500 हात व्हरता ते गोमटे मुसर येता. प्रेज द लॉर्ड. तो परतेक तितल्या रावना आनीक म्हाका जाय म्हण विसरतना ताका आनीक करता ते दळात ताका रावोंक थळ नातलें. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमच्या खंयच्या परिस्थितींत आसात पळया. फस्टान दितात गी सकयल अँकल मात्र बुडोवन आसा थंय ओके आमकां तितलेंच पुरो ताळापाळा करून दंत रावतात गी. हे देवा कडेन मागोवन आनी मुखार येतात. हे पूर आमकां देवस्तुतेन मेळटा. हे पुरो देवस्तुतीची नियम आमकां खाली मिसाचें बलिदान भेटोवन आमी फाटी आयल्यार पावना. आनी तो तुमी अत्रेक काणगेचे म्हणजे इंट्रस्ट काणगेचे जेजू आनीक म्हाका एनॉयंटींग जाय अभिषेक जाय. प्रेज द लॉर्ड. इतलें म्हाका पावना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तुमकां बरी ताण लागल्या म्हण चिंतया इल्लेशें उदक दिल्यार तुमी सॅटिस्फाय कित्याक तूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी देवस्तुतेक बहुत बरी मान दिचे गौरव दिचे. मिसाचें बलिदान एक वर्ते मिसाचें बलिदान जावन आसा. मिका प्रवादी आमकां सांगता 7वो अध्याय 18 आनी 19 वाक्या. मिका प्रवादीचें पुस्तक 7वो अध्याय 18 आनी 19 वाक्या. मिका चॅप्टर 7 वर्स 18 and 19. तुजे सारको देव कोण आसा. तुज्या दायजांत वंसून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय आनी तांची पातकां तूं बक्षिताय. तूं सदांकाळ राग धरिनाय. बगर का कोळता कोणच्यान सदांच राग धरिना. देव संतोष पावता खंयच्यान का कोळता कोणच्यान संतोष पावता. प्रेज द लॉर्ड. देखून परतून आमची का कोळत कर बाबा. आमचे गुन्यांव पांयां ताळा मस्ती सगळी आमची पातकां दर्याच्या गुंड्यांत उडय. कळ्ळें मागणें पळया. पुर्वी आमी आमच्या पुरुजांक सपूत दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजे विश्वासपण अब्रामाक तुजी खाकोळत दाखय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कळ्ळें मागणें पळया मिका प्रवादीचें. कितें पुरा देव कितलीं पातकां आसल्यार ती खंयच्याच उडा आसतो ना. बगार आमी ताच्या पांयां तळा सरपडून एक बॉक्साने मागल्यार तुमची पातकां कितें मोती काडून ती केल्ली सूख जाली म्हणून सांगल्यार देव आमकां बक्षिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आतां दुसरें इतलें पुरो आमी परमेश्वरांतले वासा पकडले. आतां मिसाचें बलिदान देवस्तुती रचली कोणें. मिसाचें बलिदान घडलेलें कोणें. जेजून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां जेजूची उतरां पळया. मातेवाचो वांजेल 2 कालें सांगता ताणेंत घडलेलें न्ही मिसाचें बलिदान. पवित्र सभा घडलेली ताणेंत न्ही. आतां 2 कालें सांगता 6वो अध्याय 9 मुखार आमी वाचया. मुखार 13 मुसर 9 13 मुसर 6वो अध्याय. प्रेज द लॉर्ड. पळय थंय तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज येवं. तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षिता तशें आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळणेंत व्हरी नाका आनी खोट्या तावन आमकां राख. मिसाच्या बलिदानांत आसा गी मागणें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और एक संगतीन तो आसात. दिसपतो ग्रासा भितर आसा देवाक महिमा दिवची आसा आनी आमकां वायट हातावन ह्या खोटेपणा हातावन देवसराच्या हातांत हांव राख म्हणणी आसा. कितले हंत आसा ह्या मागणें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी जेजून शिकयलेलें मागणें तुवें मिसाच्या बलिदानाक येता आसतना अशें जावन वचचें म्हणून जेजून सांगलेलीं उतरां. प्रेज द लॉर्ड. तेत्तांत परिक्तेक 14 आनी 15 वाक्या मुखार वाचया. तेत्तांत 6व्या अध्यायान 14 आनी 15. जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्या गुन्यांव बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बाप तुमच्या गुन्यांव
जर आमी हेरांक बक्षी नासतना जेजू कडेन बक्षांय मागता जाल्यार ते मिसाचें बलिदान आमकां संपूर्ण जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी राग दवरनो एकामेकाचेर राग दवरनो जेजू कडेन काकुळती मागची जाल्यार कशी की मनीस सारता. प्रेज द लॉर्ड. तुका दिसतात तुज्या भावासो भयणीसो तुज्या शेजाऱ्यासो तुज्यात घोवासो तुज्यात बायलेसो तुज्यात भुरग्यांसो तुज्यात नाचतनासो तुका मोग करूंक जायना जाल्यार दिसनांतल्या देवाचो मोग करचो जाल्यार कशें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून जेजूची शिकवण थोडी संगती कठीण आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हेय ताणें तें शिकयल्लें. पोरणे सल्ल्यान ते देवस्तुतेची नियमां कितलीं पळय. हर एक देवस्तुतेच्या नियमांत देव बक्षिता आमकां पातकां बक्षिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी नवे सल्ल्यान ती जेजूनच आमकां दिल्लें तें मिसाचें बलिदान देवस्तुती त्यानच आमकां दिल्ली थंय जेजू आमकां बक्षिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लुकाचो वांजेल 6 अध्याय 30 आनी 7 वाक्यां. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचे ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षांनी क्लियर सांगता. जर देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी कोणा कडेन ती राग दवरनाकात. कुटुंबांत शेजारा नाका कोण नाकी नाका. हें पुरा आमी मिसाचें बलिदान भेटोवंक येता जाल्यार देवस्तुतेक वेता जाल्यार ह्या प्रेज एंड वर्शिपाक देवाचें उतार आयकूंक येता जाल्यार रितेरेक येता जाल्यार सगळें ह्या आमी बक्षिचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें आसल्यार आमी बक्षिचें. कांयच मतीन दवरनाचो राग दवरनाचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लुकाचो वांजेल आमकां सांगता 17 अध्याय 3 आनी 4 वाक्यां. तुम्ही मात्र सत्रायन रावा. कोण देवस्तुती घेतली बळे मिसाक घेतली. तुम्ही मात्र वचनातली सोडया दे देखून हांगा तुम्ही मात्र करेक्ट सांगता न्ही. सकडांक सांगता किदो ना. तुम्ही मात्र कोण बळे मिसाच्या बलिदानाक येतात प्रेजन विशपाक येतात देवाचे उतार आयकोंक येतात रेतरेक वेतात तांणी तुम्ही मात्र सत्राय करा. तुजो भाऊ न्ही तुजी भयण तुजो बापूय तुजी आवय तुजी भुरगीं तुजी सुनो तुजे जावय तुजी नात्रां पुरो आयले न्ही. ते एकच उतार घाला भाऊ मात्र मागीर उरले तुमी एड करा. प्रेज द लॉर्ड. तुजो भाव सूख करीत जाल्यार ताका बोध सांग. सूख वळखत जाल्यार ताका बक्षी. मागीर प्रेज द लॉर्ड. 4 वाक्य. दिसाक 7 फावटी तुजे विरोध सूख आदारन 7 फावटी तुजे लागीं पाटी येवन आपणाक बक्षी म्हणत जाल्यार तुवें ताका बक्षी जाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जेजूची शिकवण दुसरे मोगाचें. आमी खरेपणी पवित्र बलिदानांत आमी भाग घेता जाल्यार तिमोथीक बरयल्लें पयल्या पत्रांत 1 अध्याय 15 आनी 16 वाक्यां. पहिले अध्याय 15 आनी 16 वाक्यां. प्रेज द लॉर्ड. दुबाव नासतना सर्वांनी मानून घेवचें सत्य पातकाक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी पातकाक सोडवण दिवंक. कोण पातकांत आसा तांकां सोडवण दिवंक सुटका दिवंक जेजू संवसारी आयिल्लो. आनी पातकां भितरलो पयलो पातकी कोण म्हणटा. हे उतार कोणाक सांगले. कोणाक सांगले. सांपावलोक सांगलें तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत. प्रेज द लॉर्ड. तिमोथी तसो मोगासो पूत म्हणटा तो. प्रेज द लॉर्ड. पूत म्हणून ताका सांगता देवाच्या उतरान सांगता तो म्हजो मोगासो पूत म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो लेटर दिवन धाडची ताची तिमोथीक धाडलेली लेटरां 1 तिमोथी 2 तिमोथी पुरो आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तो कितें सांगता वाचा तें आसा न्ही. दुबाव नासतना सर्वांनी मानून घेवचें सत्य पातकाक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयिल्लो.
आनी पातकां भितरलो पयलो पातकी अंसू पूण म्हाका काकोळत लाबोंक कारान इतलेंच हर एकल्यांक आमकां काकोळत लाबोंक कारान इतलेंच जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेष सोंसणीकाय दाखोवचो पयलो संदर्भ मेळचे पासत आनी ताचेर विश्वास दवरून सस्नाचें जिवीत जोडटल्या सर्वांक हांव एक देख जावच्या पासत प्रेज द लॉर्ड तो एक देख जालो आजुनूय ताचें उतार आमकां कशें जाता तो आमचे कडेन उलयल्लें बरी जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सगळे आपोस्तल आसले जेजूचे हो काय जेजू सांगता असलो आपोस्तल न्ही ताका मागीर आपोस्तल म्हणून वलयलें प्रेज द लॉर्ड पळय हांगा क्लियर सांगता पावलोक जेजू आपोस्तल म्हणून वलयता प्रेज द लॉर्ड पूण जेजू त्या दाळा संवसारांत ना ताच्या मागीर आतां जेजू आमचे सांगता संवसारांत ना पूण आमचे सांगता तो जियेता देखून तूं केदाळ तुजो ग्रोथ जाताय तुका सेवकातावन सीस म्हणून आपयता सिसातावन मुखार जाल्यार आपोस्तल म्हणून तुका अभिषेक करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी पुरा लिडर्स ट्रेनिंग दिवंक येता आसतना ह्यो संगती गरजेच्यो प्रेज द लॉर्ड गरजेच्यो तांकां आमी टीच करचें जावन आसा प्रेज द लॉर्ड 1 John chapter 1 verse 19 जो आमचें पयलें पत्र पयलो अध्याय 19वें वाक्य 1 John chapter 1 verse 19 ना ओके 10 ना सॉरी 9 आता आमी वाचया 9 and 10 पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून सोर खोटेपणांतलो तो आमकां नितळ करता देवस्तुतेक आमकां नितळ करता आमची खोटेपणांतलो तो निवारता आमकां सोर पातकां आमची बक्षिता आमी पाताक करूंक ना म्हणून जाल्यार आमी देवाकच फटकिरो करता ताचे उतारी आमचे थंय ना जाता पातकी म्हणून तर सांगाचे आमी भाग्यवंत कोणी नात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून ही थोडी जावन आसात जाय जाल्यार आमी पळयत आनीक मुखार जाल्यार कोलोसियन चॅप्टर 3 verse 13 आमकां सांगता कोलोसियन चॅप्टर 3 verse 13 देवाचे उतार आनीक चड आनी चड आमकां तो आनीक डिपाक व्हरता सांपावलाच्या विशयांत बरें करून उलयता पवित्र मिसाच्या बलिदाना विशयांत देवस्तुते विशयांत प्रेज एंड वर्शिपा विशयांत क्लियर सांगता कोलोसे घरान बरयल्लें पत्र 3 अध्याय 13 verses 13 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवान विसून काडलेली तुमी देवान प्रेज द लॉर्ड कोलोसियन चॅप्टर 3 verse 12 प्रेज द लॉर्ड थंय जावन 12 आनी 13 देवान विसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची तुमी सगळीं हांव आनी तुमी सगळीं देवाक मोगाची त्याने आमकां विसून काडल्यांत दुसऱ्यांत विसून काडचें म्हळ्यार कालें तुमी आतां मसली काणयो गेल्यार कांय ल्हान ल्हान मसली आली काण बरी मात्र विसून काडिनात गे हॅलो प्रेज द लॉर्ड विसून काडचें म्हळ्यार कालें संवसारांत हांव न्हू तुमकां मेकळेकन सपरेट दवरचें प्रेज द लॉर्ड संवसाराच्या वशांत हांव तुमकां काडचें भायर काडचें पातकांत हांव काडचें ताका आमकां सगळ्यांक एक सपरेट दवरचें आमचो नितळ निर्मळ काळजाचें आमकां कर ताणें आमकां सपरेट दवरचें प्रेज द लॉर्ड विसून काडलेलीं तुमी पवित्र आमी पवित्र ताका मोगाची देखून कणवळायचें दयाळायचें दीनपणाचें मोवाळायचें सोंसणीकायचें काळीज तुमकां काळीज कलें बरें आसा जाय फस्ट कणवळायचें दुसरें दयाळायचें तिसरें दीनपणाचें चवथें मोवाळायचें पंचवें सोंसणीकायचें काळीज तुमकां आसूंक जाय एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दूर सोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया तुमी दितात तें बक्षाणें सोम्यान तुमकां दिला त्या बक्षाणें बरी जावं दी प्रेज द लॉर्ड जेजून कशें आमकां बक्षाणें दिलें त्या कुर्सात बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून ते नेनांत आमी जाणा आसून करता नेना आसून करना पूण जेजू म्हणटा बाबा नेना आसून करतात तांकां तूं बक्षी प्रेज द लॉर्ड देखून देवस्तुतेक आमी हर एक दीस तयार जावन या
देवस्तुती बेश्टें तरी आमकां एक सवयीची जावन असो. सकाळीं अलार्म धरले, उठले, काले मिसा गेली, आयली, बरें, सगळें बरें. पूण तयाराय कितली केल्या त्या देवस्तुतीक आमी येताना? आमी तयाराय केल्या कितली मागण्या घेता आसतना? आमकां समी तयाराय करनी येवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. देखून देवस्तुतीची थोडी नियमां कशें जेजू आमकां देवस्तुतीन ती आमची पातकां बक्षिता, नितळ करता, पवित्र करता आनी ताचे मोगाचीं भुरगीं जावन आमकां परिवर्तन करता. प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगान आमी सदांच मिसाक या, मिसाचें बलिदान भेटया, हर एक एवकरिस्तांत आमी पात्र घेवया, आराधनाक आमी या आनी चड आमी पवित्र जाया. आमी सेवा खातावन सीस जावया, सिसातावन प्रेषित म्हळ्यार धमदूत आमी जावया. प्रेज द लॉर्ड. सगळे आमी उबे रावया, देवाची महिमा आमी परगट करया. एक घडी भर दोनी हात उबार त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया. येदोळ सोम्या जेजू, हांवें मस्त बटी कळनासतना समजनासतना त्या मिसाच्या बलिदानांत हांवें पात्र घेतला. जेजू म्हाका बक्षी जेजू आज तुज्या मलीक रक्तान म्हाका आनी म्हज्या ह्या भाव भयणीक सगळ्यांक तूं बक्षी. कोण पुरा सोम्या जेजू हे मागणे आयकतात तांचेरय तुजी काकूळटला बाई. हर एक दीस आमी मिसाचें बलिदान भेटयतना हर एकल्यानी आमची तयाराय करून आमी वचोंक जाय. कृपादार दी जेजू. दैवीक सकत आमचे थंय वाळे, आमची पातकां बक्षी जेजू. आमचे ते असलेलो राग, मसोर, हगे, जिद्द, स्वार्थ तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजान भस्मन उडय जेजू. नितळ कर आमकां, पवित्र कर जेजू. तुज्या महिमे खातीर आमकां उपयोग कर जेजू. सम्या जेजू तुझी दैवी सकत आमचे थंय वाडय जेजू. आमकां नितळ कर जेजू, आमकां पवित्र कर जेजू. सम्या जेजू देवस्तुतेंत आमी फावो ते बरी भाग घेवंक आमचे काळीज आमची मनां सगळी नितळ कर. आमचे ते असले खंयचेय वायट सवयो, राग, मसोर, हगे, जिद्द, स्वार्थ, मानबे, दंड, पोजडेपण, बेबडेपण, पानोत्सव असले सगळे सवयो कितें असल्या जेजू तुझ्या पवित्र अमलीक रक्तान धुवन आमकां नितळ कर, पवित्र कर जेजू. बक्षी जेजू आमकां पवित्र आत्म्याच्या उजान आमकां नितळ कर, पवित्र कर. तुजो उजो आमच्या काळजांनी पेटय सम्या जेजू. नितळ म्हणून नितळ काळजान त्या बलिदान पेटोवंक देवस्तुतेंत हांवें पात्र घेवंक जाय. कृपादार जेजू आमकां फावो कर जेजू.
ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಈ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಈ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಈ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನವನ್ನು ಸಂತೈಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನವನ್ನು ಸಂತೈಸಬೇಕು. ಆರಾಧನೆ 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 ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಬಾರ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಓರೆಯಾಗಿರಲಿ. ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಭಾರ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯಾಗಿರಲಿ. ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಬಾರ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಓರೆಯಾಗಿರಲಿ. ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಭಾರ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯಾಗಿರಲಿ. ನನ್ನ ನಾಡ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಕೇಳಿಸಲಿ. ನನ್ನ ನಾಡ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಕೇಳಿಸಲಿ. ನನ್ನ ನಾಡ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಕೇಳಿಸಲಿ. ನನ್ನ ನಾಡ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮ
ಮಿಡಿತವಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಬಯಕೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತವಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಮಿಡಿತವಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಜೀವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಜಪವೀರನೆಂದು ಇರಲಿ. ನನ್ನ ಜೀವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಜಪವೀರನೆಂದು ಇರಲಿ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ Your fire blow, Lord. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ. तुझी दैविक सगत वाढायचीस. आपडचेस हर एकला नंग आपडचेस. त्यांच्या हर एका गरजांनी तू उदारपणी पावस मिया. तुझी दैविक सगतांचे ते वाळी समयाचेस. की त्या बोरा त्यांच्या जीवितान देऊनचे अडकड्यो नुकसान सगळे पैसे संदीचेस. काकुल तिच्या सागोरा काकुल कर जेजू तुझी हर एक योजना हर एकल्याच्या जीवितान किती बोरा योजना सा जेजू तुवे निर्मिल्ली सगळी त्यांच्या ते जारी जाऊन दिजेस. हर एक योजना तुझी जारी जाऊन दिजेस. अभिषेक कर जेजू आणि एक नेक्स्ट लेवल तंका अभिषेक कर वैराड जेजू बरी इंटरसेशन जाऊन तंका अभिषेक कर. तुझी स्तुती करू फावते बरी देवस्तुतेन पात्र घेऊन जेसू आमका प्रिपेअर कर. आमका सगळ्यांक प्रिपेअर कर जेसू. निथळ कर आमका जेसू. सगळी आमची पिढा शेडा गुण कर जेसू. जेसू पाऊस अवधारी किती बरा नुकसान जाऊन लोक कसला कसा जेसू तांच्या खातीर मागता जेसू. तांची काकुळट कर जेसू. हांगा बाबा या भितरल्या माद्री खातीर आमी मागता जेसू. किती बरा तांणी काम भितर आरंभ केल्लें आसा ते संपूर्ण करूंक जाय जाल्यार हर एक कुमक तांकां मेळोवशी कर जेसू. बऱ्या मनाच्या मनशांत यथेष्ट तांकां कुमोक मेळोवन जेसू. काकुळट कर जेसू. आज मागण्या गंगा जर जाल्यार हर एकल्यांक जेजू आशीर्वादीत कर म्हणून मागता जेसू. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಯೇಸುವೇ ನೀನೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ
ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. 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 ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ